तिसरो दोश आसा तो असो की पक्षांतर करतल्याक ख्यास्त जी दिल्या ती सामकी उणी आसा. ताका ख्यास्त कितें आसा तो डिस्क्वॉलिफाय जाता आनी कांयच ना. फाल्यां रोखडो वेंचणुकेक तो उबो रावंक शकता आनी परत वेंचून येवंक शकता. ह्या ख्यास्तेची ताका भिरांत ना आनी ताका लागून पक्षांतरां जातात आनी वाडटात. पक्षांतर करप हें कायद्याचे आड. वेंचून आयिल्ल्या आमदारान आपल्या पक्षांतल्यान दुसऱ्या पक्षांत उडी मारप हें कायद्याचे आड. तें लोकांचो विश्वासघात करता आनी तें लोकशाय विकृत करता. म्हणटा म्हजे नदरेन हो गुन्यांव ल्हान न्हय. तो डिस्क्वॉलिफाय जालो जाल्यार ताजो जागो रितू जाता आनी थंय परत वेंचणूक घेवची पडटा. म्हणटकच तो आनी एक वेंचणूक आनी त्या वेंचणुकेचो खर्च लोकांचेर थापता. म्हणटकच हो गुन्यांव कितल्याशा तरांनी गंभीर जाता आनी देखून असल्या गुन्यांवाक ख्यास्तय गंभीर आसपाची गरज आसा. ती कसलीच ख्यास्त हो कायदो सांगना. फक्त एकच परिणाम सांगता तो असो की तो डिस्क्वॉलिफाय जाता पक्षांतर करतकच.